सुर्ला सत्तरी हांगा आशिल्ल्या धबधब्याचेर येवपी पर्यटक थळाव्या लोकांक सोरोप येवन त्रास करतात म्हूण लोकांनी एकठांय येवन गांवांतले सगळे बार बंद करपाचो थारावो घेतलेलो. मात सुर्लांतले हे बार बंद जावपाचे ना अशेंच सद्याच्या परिस्थिती वयल्यान दिसता. शुक्रारा सुर्लांतल्या बार धन्यांनी एकठांय येवन सत्तरीच्या मामलेदाराक निवेदन दिलां. गांवांतल्या लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हूण त्या निवेदनांत बारकारांनी आपणाकच अटी घातल्यात. आयकात बारवाले कितें म्हणटात ते. गव्हर्नमेंटान एक्सायज डिपार्टमेंटान जो रुल्स रेग्युलेशन केल्या लागू केल्या त्या रुल्स रेग्युलेशन तुम्ही सगळे फॉलो करपाचे आणि आपले आपले बार व्यवस्थित मेंटेन करपाचे आणि कोणाक त्रास जावपाचे ना हे मामलेदारान सांगलेले आणि त्याच्या खातीर तो आम्ही सगळ्यांक सपोर्ट करतालो अशें सांगलें. बारा संदर्भात आणि कोणाचे प्रेझेंटेशन दितले तुम्ही? आता आम्ही दितले MLA दितले, वाळपय MLA दितले आणि पर्यम मतदार संघ आणि डेप्युटी कलेक्टर. ओके, मामलेदारान तुमकां बाराचो टायम लिमिट बी कितें सांगला आम्ही त्यांना टाइम दिलो. एज पर एक्साइज रूल चलता काय ना आम्ही सगळे चलता साहेब. आणि आपण म्हणून एक्साइज आपयताले, पुलिसांक आपयताले, फॉरेस्टाक आपयताले आणि त्यांच्या फुड्यात मिटिंग घेतलो आणि त्यांच्या कायद्यानुसार तुमचे चालू आसा काय ना ते चेक करतालो आणि आपण रिपोर्ट धाडटालो. आपण तुमचे बार हे करपाचे हेतून नेगेटिव्ह हेतून ना. धंदे आसा ते कोणाचे चालूंक जाय. हांव पळयतालो की तुम्ही गांवा बद्दल कितें चिंतता, गार्बेजचो तुम्ही कितें केला ते सगळे आपण इन्व्हेस्टिगेशन करतालो आणि रिपोर्ट धाडटालो. मिटिंग बी कितें आपयल्या तुमची? टायमिंग सांगूना. आपण 8 दिसां तुमकां कॉल करता. आमचे रिप्रेझेंटेशन घेतलेले आहा साहेबान कॉल करता, सांगता म्हटलं केन्ना मिटिंग दवरता. पण तुम्ही जर ह्याच्या प्रमाणे रुला प्रमाणे चलता जाल्यार तुमकां काय आपण नेगेटिव्ह रिपोर्ट धाडतो ना. धंदे सगळे जायत अशें सांगल्या आणि आम्ही रिपेअर मेंटेन केला साहेब. आम्ही ऑन टू इंटरेस्ट ऑफ विलेजर्स आम्ही कर्टेल द टाइम ऑफ बार 11 to 8:30 PM आम्ही ऑन बार कारण बरोवन दिला साहेब. वी एग्री टू सपोर्ट द विलेजर्स. गव्हर्नमेंट आमकां टायम 11 आहा तरी पूण आम्ही कर्टेल केला टायम 2.5 वरांचो. आणि हेतूर जर कितें साहेब आमकां सांगता मामलेदार साहेब जावं कलेक्टर ते आम्ही एग्री जाता. पूण आमचो पोटाचो हे मारपाचो ना. डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोणाचे ना कोणाचे भवितव्य आसा हेजेर. हे सरकाराय जाणा, तुम्ही पत्रकाराय जाणा आणि आम्ही जाणा कितले आहात डायरेक्टली इनडायरेक्टली. हे थोडे पत्रकार घालता की त्यांच्या घरांनी राण्यान नोकऱ्यो दिल्या, हे नोकऱ्यो दिल्या, दिल्ले आसा पूण सगळ्यांकच दिल्लो ना न्हू. रोजगार आसा न्हू तो. ते आम्ही साहेब आमचो आहा त्यांचो आहा. आम्ही साहेबाकडे वयताले. साहेबाक आयचे पत्र हे घातला साहेबान 3 नोकऱ्यो दिल्या. 3 नोकऱ्यो दिल्या साहेबानच दिल्या न्हू. 3 नोकऱ्यो दिल्यो म्हणून काय हेंका बारकारांक मारूंक उडोवया. बार धन्यांनी दिल्लें निवेदन सत्तरीच्या मामलेदारान घेतलां. तशेंच ह्या विशयाचेर निर्णय घेवपा खातीर 29 तारखेक बार धनी, पुलीस अधिकारी, रान खात्याचे अधिकारी, गांवांतल्या कांय लोकां बरोबर बसका घेवपाचें थारलां. बार कितें आसा न्ही ते चालू करपाक जाय आणि दे आर एडमिटिंग द rules and regulations of excise department, police and forest, whatever the garbage, they are ready to collect their own garbage. And we will conduct a meeting on 19/7/2018 at 12 PM along with the excise departments, forest departments and PI Walper. कोणी घेतलें सर मिटिंग? in my chamber. धबधब्यार मजा करपाक येवपी पर्यटकांच्या त्रासान काय आसना. सुर्ला गांवांतल्या लोकांनी दारूबंदीचो निर्णय घेतलेलो. तांचो हो निर्णय खरो जाल्लो जाल्यार दारू बंद करपा खातीर गोंयान एक बरो पांयंडो पडटलो आसलो. आसूं, आतां सुर्लाकारांच्या ह्या निर्णयाचेर 19 तारखेक निकाल लागतलो. मात दारूबंदीच्या विशयाचेर डेंगुर्ली ठाणे पंचायतीची खास ग्रामसभा जावपाची आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या.